गोंयान जो एकवट हा सगळे धर्मा मदेकार हेचेर फूट घालपा खातीर कांय लोकांक फुडें काडलेले आहा. तितून हो वेलिंगकर आनी वेलिंगकर असो स्टेटमेंट दिवपाक ह्या एजीर कित्याक इतली वर्सां ताणें दिवंकूच ना. तो जो तर RSS हेड आसलो गोंयचो तेन्ना ताणें दिवंक ना. आतां ऑल ऑफ अ सडन जेन्ना आमचे गोंयांत एक्सपोजिशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर आफ्टर 10 years जावपाचें आहा फुडल्या म्हयन्यान, तेन्ना तो 1 म्हयनो पयलीं हो स्टेटमेंट करता आनी सगळे लोकांक घुसपट घालपाचो प्रयत्न करता. आनी तितून आजून पासून ताका अरेस्ट करूंक ना. ज्या दिसा स्टेटमेंट केला सगळे हिंगा वेरियस ऑर्डर्स आर देर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गायडलायन्स आहा, हायकोर्टाचे जजमेंट आहा, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आहा. असले जेन्ना केसी जाता वॉट द पुलीस शूड डू. सो हितून म्हाका दिसता की पुलिसांनी इमिडिएट एक्ट करूंक ना आनी त्या खातीर लोक सगळे पुलीस स्टेशनांनी कॅन्डल मार्च करून येता. हांव म्हणटा की जो लोक गोंयांत रावता आमचो, जो मेजॉरिटी हिंदू आहा आनी आमी क्रिस्तांव, इतली वर्सां जालीं आमी एकवटान रावता. आतां ही घुसपट कित्याक? आमचे भितर डिवायड करपाचो प्रयत्न चालू. हे लोकांनी सजमान पयलें घेवपाक जाय. They will send so many messages, different types of messages are circulating, different types of big scripts are being circulated. जे कितें बरयता आनी सर्क्युलेट करता. हे लोकांनी म्हाका दिसता चिंतपाची गरज आहा की आमचे भितर फूट घालपाचो प्रयत्न चालू.